पणजे आणि वाळपय इलेक्शन 23 ऑगस्टाक जाता. बीजेपीचे पणजे मुख्यमंत्री पर्रीकार आणि वाळपय हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत म्हूण सीट रिते जावन कितले म्हयनेच जाले. मात काँग्रेस अजून उमेदवार सोदता. वाळपय रवीचो पूत रॉय काम करता. मात काँग्रेस अजून ताचें डिक्लेरेशन करिना. पक्षाचे सोडून भायले भाड्याचे रेडीमेड उमेदवार सोदपाची काँग्रेसीची संवय वचना. बाबुशान शेंडी लायली. परतून तेंच 17 आमदाराचें सरकार वगडावून काँग्रेस कांयच शिकिल्ली दिसना. एक एकलो उलयता ते पयल्यार आमदारूच सद्या घुस्पल्यात. काँग्रेसीची एक परत परत चूक जाता काय कितें सगळेंच लेट करपाची. ताण लागता तेन्ना बांय खणपाक वयता अशी परिस्थिती. तशें न्ही, तशें ऑर्गनायझेशन पणजे बांदूंक जाय आशिल्लें. हय पयलीं हाजे पयलीं तें बांदप जालें ना. म्हणजे जें कितें स्ट्रक्चर आसा तातूंत ताणें काम करपाक जाय. पणजे कमिटी जाग्यार ना. न्ही, स्ट्रक्चर सारकी ना. कळ्ळें तुका? तें बांदून हाडपाक जाय. तें कितें इलेक्शना वेळारूच जाता फॉर्मुलेबल येतात. मागीर कोण लक्ष दिना. लेट अस सी कशें तें. रेजिनाल्ड म्हणटा आदल्या अध्यक्षान संघटना बांदपाची ती बांदलीच ना. एक्स प्रेसिडेंटान रेडी करून जाय न्ही सगळे ब्लॉक्स तो सगळे करता न्ही. तो म्हणटा ना रे आपण सगळे ब्लॉक केले कितें केले मग हुंय तेगे ब्लॉक वाळपय एक्स प्रेसिडेंटान म्हणटा न्ही तो आपण सगळे पार्टी ऑर्गनायझेशन स्ट्रेंथन केले. ही शुड आन्सर दिस क्वेश्चन फर्स्ट. द न्यू प्रेसिडेंट इज कमिंग जस्ट 1 month back, no? He should have had the blocks in place, no? So, who is responsible for it? दिगंबर म्हणटा सध्या आपल्या हातांत कांयच ना, आपल्याक लागना. ते हातून म्हजे कडेन पोजिशन ना. हो प्रश्न फक्त पीसीसी प्रेसिडेंट किंवा लिडर ऑफ ऑपोजिशन या दोग जाणां कडेन तांकां विचारलो. एज अ काँग्रेसमॅन तुमकां दिसना काँग्रेस चुकता? काँग्रेसमॅन हांव कमेंट दिवप बरोबर ना. कॅन्डिडेट आमी तयार करून हाडलो म्हणना. कॅन्डिडेट तयार केल्लो पण ह्या पॉलिटिक्सान कितें जाता तें तुमकां खबर आहा. आमी एकल्याचेर बाबा एक थाराव केल्लो हो कॅन्डिडेट म्हणून आमचो. पूण हांव नांव सांगना तुका कित्याक आमी एक थाराव आमचे भितर आमी सगळे MLA आमी डिसायड केल्ले की अमक्याक आमी बसोवया. जाले पण तुमी जाणा न्हू कितें सेन्सेशन जालें त्या गोंयांत. म्हणटकच आमकां आतां दुसरो सोदचो पडलो न्हू. पयलो आमी ऑलरेडी डिसायड जाल्लो. It is up to the high command, these leaders to finalize the candidate. ताणी करून घेवपाचे. नाही, काँग्रेस ऑलरेडी फायनलायज करपाक कॅन्डिडेट चालू आहा आनी ऑलरेडी मिटिंग्यो 2 महिने पयलीं स्टार्ट जाल्ल्यो आहा. वाळपय अजूनही म्हणजे डिले कशें दिसना न्ही. ते सुशेगाद कशें आसना पार्टी सुशेगाद कशी. आता ऑलरेडी कम्युनिकेशन चालू आहा, लिडरा कडेन चालू आहा. थंय वोटरां कडेन संपर्कान रोखडेच आहा आनी 2-4 कॅन्डिडेट आहा ते एकामेकाच्या संबंधान कॉम्प्रोमायज करून कॅन्डिडेट पार्टी डिक्लेअर करतले. कारण हार्डली 4-5 दिवस जाले इलेक्शन डिक्लेअर जालें. दयानंद सोपटे, प्रतापसिंह राणे, बाबू कवळेकार, लुईझीन, बाबाशान, क्लिओफास डायस, सुभाष शिरोडकार, फिलिप नेरी, जेनिफर आनी फ्रांसीस सिल्वेराक फोन करून जाले. ते फोनार सुद्दां मेळना. विकेंडाक ते अज्ञातवासात गेले. रवी नायकान मात मिडिया कडेन उलोवपाक न्हयकार दिलो. बाबुशान काँग्रेसीक 1 आनी 2 न्ही कितलेशेच फावट शेंडी लायल्या. ताका चान्स मेळटा तो सादपाची संवय. मात काँग्रेस जी पुलपान घेवपाची सोडिना. वर्स 2007त काँग्रेसीचे तिकेटीचेर उबो रावता म्हूण निमाण्या वेळार UGDPची तिकेट घेवन काँग्रेसीची वाट लायली. त्याच टर्मात काँग्रेसीत भितर सरून शिक्षण मंत्री जालो. 2012त बाबूश आनी घरकान्न काँग्रेसीच्या तिकेटीचेर आयली आनी ऑपोजिशनांत बसली. 2015च्या पणजे पोटवेंचणुकेंत BJPक आदार केला म्हूण काँग्रेसीन बाबुशाक पार्टींतल्यान 6 वर्सां खातीर काडून उडयल्लो. इतलें आसतनाय 2017च्या फुडल्या पणजे पोटवेंचणुकेक पर्रीकार आड काँग्रेस तिकेट बाबुशाकूच दिवपाची असो आग्रो चडशा काँग्रेस आमदारांनी धरिल्लो. बाबुशाक उमेदवारी आनी BJP सरकार ओडोवपाच्या डिमांडाचेर काँग्रेसीन लुईझीनाक देंवयल्लो. मात सरकार ओडोवपाचें सोडाच बाबुशान परत एकदां काँग्रेसीच्या तोंडाक पानां पुसलीं. हे खुलाशेय बाबुशाक नित्याचे जाल्यात. काँग्रेसीन उपरांत आदोगाद सुरेंद्र देसाय आनी आदोगाद यतीश नायकाक उमेदवारीचें प्रपोजल दिलें. एक तर ऐन वेळार ऑफर आनी पणजे पार्टी संघटन धळमळीत. दोगांयनी तितलोसो इंट्रस्ट दाखयलो ना. आतां काँग्रेसीक बाबुशी ना. बाप्पाक फुडें काडला खरो पूण ताचे पांय ओडपी BJPतलेच कितलेशेच आसात. 17 आमदार हाडिल्ले काँग्रेसी कडेन सध्या स्वताचो म्हणपा सारको पणजे एक्कूय कॅन्डिडेट ना.
ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.